काढले फोडून काढले ती फोडून काढले फोडोंक ना मरे पडून ना ते ओके 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 पयर कोण येल्ले हे आमगेले डेट एनिव्हर्सरी आशिल्ले न्ही तेन्ना ते हे पळून गेला ती म्हळ्यार ते पडटा म्हणून ते कितें केला तेंच्यांनी मारून काढून गेला ते केन्ना काढला तेंच्यांनी काल काढला काल काढून दवरला पडोंक ना मरे ना पडोंक ना ते सीडी लायली तेंच्यांनी लेबर आशिल्ले 4-5 जाण हातोडीन छनीन काढून ते गेला मातशें काढला ओके 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 हांव आतां आसा मडगांव सिटीन आणि म्युन्सिपाल्टीक तेकून एक सुंदर बिल्डींग आसा जी एज ओल्ड बिल्डींग सामकी बऱ्याच वर्सां पयलींची ती तातूंत जायती गव्हर्मेंट ऑफिसां आशिल्ली जी आतां तातूंत ना आणि ती अनसेफ बिल्डींग म्हणून कलेक्टरान ऑर्डरूय काडल्या ती अनसेफ आहा म्हणून पूण आमी आतां थंय नोट केला थंय थोडे जाण छत्र्यो शिकपाक बसल्यात पावसाची छत्री रिपेर करपा खातीर बसल्यात कपडे थोडे जाण विकपाक बसल्यात आनी कितलेशे कितें आसा लागीं वयल्यान ती सिटी बसीस ज्यो आहा ते नावेली जावं कुंकळे काणकोण वचपाक आसा ते हांगा बसी रावतात पूण जायते लोक हांगा आसता ती अनसेफ बिल्डींग आनी कोणाचेर कितें फुडें एक वायट गजाल घडची न्हू तर हेका लागून सरकारान कितें तरी पावलां उबारल्या बरी कित्याक पावसान 2-3 बिल्डिंगेची स्लॅबां हांगा पडलेली आसात मडगांव आनी एक बिल्डींग अनसेफ आसा आनी आमी आतां पयलींचे ते सिमेंट जे आहा ते कपच्यो भायर सकतात अशें पडटात पूण जर ते काय जावच्या पयलीं सरकारान मातशें हांगा बंद करपाची नाल्यार लोकांक कितें तरी वेवस्था अशी मिन्स भितर वचची न्ही लोकांनी खंयच्यान वचपाक जायना अशें कितें तरी करूंक जाय हांव सगून गावडे प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांवचे Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.